फाटले कांय दीस केबल ऑपरेटरांचो इश्यू बरोच चर्चेत आसा. लायटीच्या खांब्यार बांदिल्ले केबल बेकायदेशीर म्हणून ई काशिनाथ शेटयेन कारवाय सुरू केल्ली. प्रकरण तापल्या उपरांत विशय कोर्टा मेरेन गेल्लो. केबलवाल्यांकडच्यान वीज खात्याक कोट्यांनी येणावळ येवपाची. मजगतीं ह्या विशयाचेर हायकोर्टांत जायत्यो याचिका आसात. आता कोर्टा मुखार इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी नवी याचिका घाल्या. अर्द दिवंक ई शेटयेक ऑथॉरिटी ना म्हूण हायकोर्टान नवी याचिका. ह्या याचिकेचेर फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची. मजगतीं ह्या पयलीं इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी घातिल्ल्या याचिकेचेर आज सुनावणी जाली. वीज खात्या कडच्यान येवपा आशिल्ले येणावळींतले उण्यांत उणें 20% रक्कम भरची म्हूण हायकोर्टान अर्द दिल्ली. मात येणावळींतले 20% रक्कम दिवप शक्य ना. 20% दिवचे पडल्यार धातले 9 ऑपरेटर खंय आपलो धंदो बंद करूंक तयार. मजगतीं प्रत्येकाचे वेगवेगळे सबस्क्रायबर आसात. विचार करचे पयलीं खंय वीज खात्यान अर्द काडल्या. ह्या याचिकेचेर फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जातली. मजगतीं केबलवाल्यांनी घातिल्ल्या याचिकेचेरूय सुनावणी जाली. पेनल्टी मारना जाल्यार 10% रक्कम भरूंक खंय ते तयार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.